आमचो व्हडलो दीस म्हणल्यार आमचो सोल्स डे. आतां हालें आमचो सोल्स डे आमकां आतां हिंगा बीफ ना. आतां हिंगा येयल्यार आमी आतां येवन वयता ते म्हणटा बीफूच ना. आतां एक म्हयनो जालो आतां तांकां बीफ खूंय येयना. आतां हे बीफ नासतना आमचे क्रिस्तांवांचे कसलें फंक्शन जायना. आतां आमचे फाल्यां येतलो आमचो फेस्टिवल आहा सोल्स डे. आतां आमकां तर मास ना जाल्यार आमी कितें खावपाचें. आमचे कसलेंय तर फंक्शन आहा जाल्यार आमचे एक 5-6 आयटम आसता घरांनी आनी हे आयटम ना जाल्यार आमचे फेस्त जायना. सगळीं शॉपां आतां हिंगा बंद आहाय. आयज आमचो इतलो क्रिस्तांव लोक येवन पोतोन गेला कित्याक बीफ ना म्हूण. आतां हे त्रास आतां आख्खे वर्ल्डाक वचून बीफ आहा, फकत गोंयांत कित्याक बीफ ना. आनी हे बीफ बंद करपाक हे बीफ आतां येयलो ना. हे बीफ बाबा आतां येयला तुमी बंद करपाक ओके म्हणपाक जाता. हे बीफ पुर्वजांनी इतली वर्सांसून हे बीफ आहा आनी हे बीफ आतां तुमी बंद करूंक सोदता. जे लोक खावपाक सोदता ते बीफ ती वस्त तुमी बंद करूं नाकाय. ती वस्त लोकांक मेळपा जाय. हांव मागता आमच्या गोंयच्या सीएमा कडेन हे आमची जी इतली वर्सांची वस्त ही आमी क्रिस्तांव कोण खाता ते मनीस सगळे ही खाता तेंची वस्त ही बंद करपाची न्हू. आनी हांव आनी एक चड खुशाल जाल्लो जे आमच्या गव्हर्मेंटान जे बीफ आतां कर्नाटका हो महाराष्ट्रा हुंयसून ते बीफ येताले ते सारखे बीफ मेडिकल चेक बी करून फॅक्टरीनसून तेंच्यासून बीफ हिंगा येताले. सो आमकांय बी भिरांत आसना असली बीफ खावपाक. आतां तेंय बीफ तुमी बंद करताय जाल्यार आमी खावपाचें कितें. गव्हर्मेंटान शॉर्टफॉल जाल्लें आहा बिफा लागून आनी आमगे हेजेर कॅथलीक मुस्लीम भाव विदाउट बीफ तेंगे फंक्शन जायना. सो हे हेजेर गव्हर्मेंटान इमिडिएट कितें तरी लक्ष घालपाचें. आणि सपोज शॉर्टफॉल आहा नाव आय थिंक ते हिंगसोन अटॅक फ्रॉम गोवा मीट कॉम्प्लेक्स भायर सोंकान येना. सो एवरीथींग इज चॅक क्वॉलिटी हायजीन एवरीथींग इज चॅक. सो आतां कितेंय तरी कोण गव्हर्मेंट शूड नो वॉट इज द कन्सम्पशन कितू कन्सम्पशन जाता दिसाक आनी फेस्टिवल टायम कितू कन्सम्पशन जाता ते असेसमेंट कोन्न तांकां जी शॉर्टफॉल पडटा ते तेणी दिवचें. इतले आमगे मागणी.